सर्वांके नमस्कार. आमगेल व्हिडिओ सगळं तुम्ही सगळं चोयताय दुकुनो नंक छान संतोष असा. आमगेल या विशेष संस्कार तुम्ही कोण विसरूपणा तुम्ही तुंगल चड्डुआने हे मुखार्यान के घेन उचुका ते भी गेसल सन प्रयत्न तुम्ही घेणे व्यू मात्र नाही कोरका लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कोरका. दाळी तोय आम्ही गौड सारस ब्राह्मण सागे प्रीतीची तोय आम्ही ताका कुळदेव डीडीटी म्हळ्यारी देवस्थाना दाळी तोय म्हूण वरे सांगताय. कित्याक बारी आमकां तें कितलेंच मोगाचें कितले मगल रांदय असो जाल्यार खंयच्या जेवणाक सर्वांक जाय म्हणजे दाळी तोय. ताका सान वड म्हणना चेरडू फ्राय जालेनी म्हणना सर्वांक दाळी तोय आमकां सगळे जियेस बीस तोय करता येची म्हळ्यार एके प्रांताक ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ असो येची जाल्यार कोणाक दाळी तोय नक्कीच जाय तावळी आमकां चोयावे वेगवेगळे प्रकारा तोय कशी करताय म्हणून. आता एक कप तुरी डाळ काढता छान क्वालिटी दाळीची कडका तोय. आता दाळी धुवून 2 कप उदक घालून 4-5 हरवी मिरयां संगे चिरून घालता. आणि प्रेशर कुकर व्हडलो उज्जारी घालून दवरता. एक सीटी मारतरी उज्जो सान करता. दोन सीटी येम जातरी उज्जो सुंद करया. कुकर नीम जातरी कुकराची मूडी कमी केल्यार दाळी छान शिजून म्हणटली. सदांची नारळ बुणकून ससम कुट्टवून करबापती घालचे. आणि दाळी घालून उदक जाय जाल्यार तितलेंच घालचें. तुमकां दाट जाय जाल्यार तशी ना पातळ जाय जाल्यार तशी दोन्हीक ताजे स्वाद असा येची. जाय जाल्यार मीठ घालका आनी खतखत कळारी दाळी तोय वाडूक तयार. मी गेले मित्र आणि केकेजे ब्लॉगाचे लेखक प्रिया आर्शनाय दाळी सिज्जोमच्याक दवरचे वळेरीची एदे हळदी पिठो आणि मिरयां घालप. सिज्जोन जातरी छान करून दाळी करदप सम दाळी मेळ्ळे आमकां जाय जाल्यार उदक घालता. ती फण्णाक सासम सुकी मिरयां एदे हिंगू आणि करबापती घालतली. तांतू दाळी घालून शिजत कळारी सगळे प्रकारा तोय तयार जाले. हे आमकां चपाती लागली जाल्यार लायक आसा. हिंगू आणि हरवी मिरयां फण्णांत घालून तिने दाळी सिज्जोमच्या वेळेरीची गलारी जाता. बगर प्रकार कशी म्हळ्यार फण्णाक ससम सुकी मिरयां जीरे आणि करबापती सिज्जेलेल दाळींतू गलारी
Toiam tu lundi corce, dali toi jalen. Ten corce vivrana link description antu delenas. एक सना कूक कुटी कोनु हरवी मिरियासन वेगालनो डाली सुजोनु येंची फन्न गलारी अंगल प्रिय जानो सुचे सकानी खाना प्ronto सो जलगी लायक असतन आणि के एक प्रकार का सिंगलारी आलंगलचे या मी गेल्या मित्र आणि के ब्लॉग लेखक संध्या पुराणी तिಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ದಿಲೇನಸ ಮಿರಿ ಹಾಕೋನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಯ ये सगळे घालू कोरपस तवळी आजी तुम्ही खंच प्रकार डाळी तोय करतनी या व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू का विसरू नका आई